काळ सुरू करतो. हो काळ आमचे भितर वरवाशाची कीट पेटयता. कसलो वरवासो जाय? वरवासो क्रिस्तांव पळोवचो. वरवासो नव्या जिविताक सुरवात दिवचो. आनी वरवासो निशब्दतें काळीज जागोवचो. देखून जिणेंत वरवासो एकदम गरजेचो. कारण जिविताची यात्रा फुडें व्हरून वरवासो आमकां काळजीदार आनी बळवंत करता. त्याच पासो जिणेची काळोखी रात वरवाशाच्या उजवाडान अर्दावळी जाता. हे रितीन वांटो घेतना आमकां वरवाशान भरलेली मनशां कोण म्हूण बापा लागीं कुणबा मागूंक. ह्या वेळार उंड्या रुपान आमचो जेजू ख्रिस्त आमच्या सांगाता येवंक आशेता. ताका येवकार दिवन सगळीं आमी दिमी घालुया. व्हडा जेजू, तुवें सदांच वरवाशाची जीव सगळ्यांक तुवें हुस्कायलें. तूं आमचो व्हरतो भोगी. आमी सदांच वरवाशान आमची पावलां मारूंक आदार दिताले. ह्या वेळार सगळे खातीराय तुका आमी नमस्कार करूया. सगळीं बसूया. ह्या क्रिस्ती येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी पयली वार पेटयतल्या. ही पेटयल्ली वार प्रवाद्यांनी खेरीत भाशेन इसायास प्रवाद्यान सगळ्यांक घेतलो म्हूण बाकीत केलो न्ही हाचो उगडास हाडटा. ह्या बाकितां वरवीं निराशी जाल्ली इस्रायल प्रजेच्या
बरोसो उदेलो. आमी भरोशान जियेता की जेजू नव्यान येतलो आनी आमी ताच्या सांगाताक सासणान जियेतल्या. आयज ही पयली वार पेटोवप आमकां एक खुणार जावन आमचे भितर आसलेलो बरोसो सदांच चलतो दवरुया. आमी गायन करतले हो पडले तो येता G7 page 100. देवा आमची मदत उंड्या रूपान आमचे मुखार आशिल्ल्या जेजूची करूया. परवाशाची जीण तुका आनी म्हाका आपणाक तोवलो करता. जेजू मोगाळा हो थोडो वेळ तुज्या सांगाताक सारूंक आमी एकठांय जाल्या. आमच्या घोराब्यांत, आमच्या वावर धंद्यांत, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत, तरणाट्यांच्या जिवितांत, जाणटी विरयत पावलेल्या आमच्या सगळ्या जाणट्या आवय बापाय सायबाक कोस त्रास दूख उक्रोश तांच्या जिवितांत उप्रासता तेन्ना बोरवाशान आपली पावलां मारूंक तुजो आदार कर. ह्या पिढीच्या काळांत आमी आसतना ह्या जेजू म्हाका आनी तुका बोरवाशान आमच्या फुडाराक फुडो करून ही पिढी फुडो करून आदार केला. देवळा ओगीपणी ह्या देवाक आमी वसयता. आयज मेरेन म्हाका आनी तुका ह्या दुयेंसांतली वेगळी करून बोरवाशान आमची पावलां मारूंक आमकां आयज दिल्या. जेजू मोगाळा आमी तुका नमस्कार. तुवें बऱ्यो विसराव एवढ्या रूपान आशिल्ल्या जेजूची नदर मारून सगळ्या बरेपणा पासून देवाक दिवपास. जावं तुज्या आवय बापाय पासून, बायलेन आपल्या घोवा पासून, घोवान आपली बायले पासून,
भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय पासत आनी आवय बापायनी भुरग्यां पासत ह्या वेळार वाचचें. जेसू भगवान आमी वरवाशा 2 दिसां करून आमच्या जिविताची पावलां नेटान मारून तूं आमकां वचपायताय, आमकां आदार दिताय. सगळ्या आमच्या ह्या बऱ्या वावरां वचप, ह्या बऱ्या देण्याक वचप सायबा तुका आमी दिवासता. तुजी मोहिमा आमी गायता. तुजे येण्याची तयारी आमी आसतना बोरवासाची जीण आपणावन आनी जेजूचे गोवाय जावन आमकां तुजो आदार दी. हे वेळार तुगे रूपान आशिल्लो जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं लोक सोदता. आपल्या बोरवाशाचो संदेश म्हज्या आनी तुज्या काळजांत घालूंक सोदता. आमच्या सोर दुखान गोश्टान उगडासलेल्या प्रश्नांत घराब्याच्या तशेंच खासगी जिवितांत सगळे ह्या प्रश्नांत बोरवाशाची कीट भेटोवंक सोदता. ताचो ताळो आयकून ताचो संदेश आमच्या जिवितांत काडून आदार जावन हे वेळार स्लोक घेवपी रावया आनी ताची उतर आमी आयकुया. लुकाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना सिमोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस येरुशलेमांत आसलो. तो इस्रायेलाचे नवसोनेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या प्रस्ताव पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सोडुतीचे चाली प्रमाणे बालकाचे सूट पोवचे आसले ते करून आवय बापाय ताका भितर हाडलो.
ती त्याच वेळार थंय पावून सोडून देवा पाखणांक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळयत आसतल्या सगळ्यांक बालकाची खबर ती सांगूंक लागली. देवाचे उदाहरण. देवाचे उदकार सोडून बसूया. त्या वेळार देवाचे उदकार कानार सांगता. सिमावान जेजूच्या येण्याची बाकी करता आनी मारयेच्या काळजांत जेजूचे फुडारीपण फुडलो हावेस हाचो मोरवाच्याची कीड मारयेच्या काळजांत दवरता. त्या वेळार ह्या सायकल्यान देवाचे उतराचेर आमी थोडो नियाळ करुया. भावा भयणांनो, मिसाच्या बलिदाना यादनी ही उतरां उचालतात. आमच्या सोडवंता जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतयता. ही उतरां आमचो भरवसो दाखोड करतात. आमी भरवसो दवरता की देव आपल्यो भासांतल्यो शांती पावयतलो. आमकां पापकाच्या गुलामपणांतली सोडयतलो आनी ताच्या सांगातार आमी सासणान जियेतले. आमकां हो भरवसो आसा कित्याक हो आमचो भरवसो देवाचेर दवरलेलो आसा आनी आमी जाणा की देव आमकां केदीच फटोवचो ना. देखून आमी खात्रेन सोद मारता की आमचो भरवसो आमकां फटयना. देवान सोडवणेच्या इतिहासांत कोणाकूच फटोवंक ना आनी फांडारकूय आनी आमकांय फटयना. देव आमकां फटोवचो ना. ह्या पासून आमचो भरवसो एक सादो आवडो न्हय, पूण देवाचेर आसलेलो खोल विस्वास. हेंच आयच्या वाचपांतल्यान हांवें जाता. भरवसो दवरून जियेतल्या सिमावान आनी आना उतर पिरायेर भासायलेल्या प्रमाणे जेजूक पळोवंक भाग मेळ्ळें. भरवसो आमकां सोंसणीकायेन जियोंक शिकयता. शांती ओगडायत आसतना कोश्टांत आनी आडकोली फुडो करून बोल दिता आनी फुडार काळजीदारपणान आनी खात्रेन पळोवन आदार करता. भरवशा विणी जियेतलो मनीस एका हुमटून काडलेल्या झाडा बरी जाता. आयज कितलींच भावा भयणां जिवितान भरवसो सोडून आपले जिवीत काळोखान जियेतात. असल्या मनशाच्या काळजांत नव्यान भरवसो हाडून आनी अशे तरेन आमी भरवसाच्या परमळनार जावन आमकां आपोवणें आसा म्हूण पाप सेंट फ्रांसीस आमकां उगडास करता. आपल्या एका उलोवपान जनरल ऑडियन्स हातूंत पाप सेंट फ्रांसीस म्हणटा, जी मनशां देवाच्या संबंधान जियेतात तांकां थावे आसा की निराशेपणा परस भरवसो अदीक बरो. तशेंच आमच्या मदीं स्तोत्रकारांची उतरां जागोवया, कित्याक
कित्याक तर ओतम्या म्हज्या चिंतेच दुयेंस जालाय, कित्याक म्हूण म्हजे भितर आस्कार सुस्कार उसळटाय. देवाचेर विस्वास दवर, देवाचेर आमी भरवसो दवरून जियेतले वतना जिविताच्या सगळ्या प्रश्नांनी आमकां काळजीदारपण फावो जातले. देवान आमकां सगळ्यांक हे भरवशाचे देणे फावो केले. जी कोण देवाचेर भरवसो दवरून जियेता ती सोबेजपणान मांडटा म्हूण स्तोत्रकार आमकां सांगता. आमचो भरवसो देवाचेर तीर दवरून जिवोवंक आमचे प्रयत्न सदांच चालू आसूं दी. थोड्यो वेळ गीस लावन हो आयकल्लो मियान आमच्या मनांत घडोवया. पवित्र पुस्तकांत स्तोत्रांची पुस्तक अशें म्हणटा. कित्याक तर ओतम्या म्हज्या चिंतेस दुखेस तूं जालाय, कित्याक म्हूण तुजे भितर आस्कार सुस्कार उसळटाय. देवाचेर विस्वास दवर. देवाचेर तुजो विस्वास दवर. जेजूच्या येण्याक तयार जाता वरवशाची पावलां उबारून दर एके कुडीन आमच्या जिवितांत उदासलेल्या कोश्टां त्रासांत पिळयेंत आनी असोबतायेंत सगळ्या आमच्या प्रश्नांक वरवशाची जीण आमकां उत्तम करून देवाचो आदार मागुया. ह्या वेळार आमी सगळीं दिवी घालुया आनी देवाचो आदार आमकां मागुया. पालवलेले जिविताच्या प्रश्नांनी दुबावांनी आनी हार भोगून कांय भावार्थाच्या जिवितांतल्या वरवसाची वाट पालवली. असल्या भावा भयणीच्या काळजांत नव्या वरवसाचो उजवाड पेटून बापा लागीं मागून. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागे तुका तुका. जेजूच्या नांवान
जियेचो वरवासो नव्यान मेळो बापा लागीं आपल्या तुमकरी सांपड देवा थंय आसलेलो आपलो सोडून तोडून कांय बाबा भयणा आपल्या जिवितांत निराशेपण अनुभवतात. तांणी देवाचेर आपलो भावान आनी वरवासो जागून सगळ्या क्रिस्ती बाबा भयणांनी आपल्या जिवितांत देवाचे उतराक जागो दिवन देवाचेर आपलो वरवासो घेवन स्फूर्ती घेवन बापा लागीं पावया. पयलीं पुस्तक देवाचें उतर आमकां वरवाशान जियेलोल्या मनशाची खबर दिता आनी आमचो वरवासो जागयता. सगळ्या क्रिस्ती बाबा भयणींनी आपल्या जिवितांत देवाचे उतराक जागो दिवन देवाचेर आपलो वरवासो घेवन सुपूर्ती घेवन बापा लागीं मागया. हे वेळार आमचे दोळे जेजूचेर दवरून आमच्या काळजांत उबोतली मागणी देवाक सांगुया. हे वेळार कितें तूं मागून म्हाका आयकताय जाल्यार कसल्या तुज्या जिवितांत तूं वरवासो मागूंक तूं सोदता हे वेळार ओंड्या रूपान आशिल्लो जेजू तुजे मागणी आयकूंक रावता. तुज्याच घरा बसून माग. खूब आयलांनी आपल्या जिवितांत काजारी जिवीत विस्वासान जीव एकामेका पासून मागचे. जी कोण परदेसांत आसात भायल्या देशांनी वावर करतात त्या खूब बायलांनी एकामेका पासून मागचे. आवय बाबायनी आपल्या भुरग्यां पासून मागचे. देवान दिल्ली देणी तुमच्या घराब्यान ती कुरपेन वाडून देवाच्या आशिर्वादान भोगलेली भुरगीं जावन तांकां देवाची कृपा मेळो. तुमच्या गांवांत तुमच्या घराब्यान आशिल्ल्या आमच्या तरणाट्या पासून मागचे. तरणाटी जिवी जियेतना सायबा वरवाशा जीव संवसारी वस्तू न्हय पूण वरवासो तुजी खूब कोण जाता हें मनांत दवरून आपल्या जिविताची
नीट रस्त्यार मारून सायबा आमच्या तरणाट्यांक तुजो आदार दाखय. ह्या वेळार भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आपल्या आवय बापाय बसोवप पावचें. जीं कोण मेल्यान तांकां सोडीचें सूख वा जाल्यार तांकां बरी भलायकी. तुमची बसत दीस रात आपले हात हात सोडितात. ह्याच बसत भुरग्यांनो तुमी जिवी आसात. तुज्या आवय बापाय बसत देवा आर्गां दिताना तांकां बरी भलायकी माग. चांगली पिराय पावलेल्या आवय बापायचोय उल्हास करुया. शेपाय शेपायचोय उल्हास करुया. जाणटी पिराय असोकायची पिराय तांकांय देवाची कृपा माग. ह्या गांवांत आशिल्ले वांगड भयणाचे आशिर्वाद मागुया. तांच्या वावराचे आशिर्वाद मागुया. ह्या गांवांत वावर करून गेल्यार आनी आतां वावर करतल्या पालवींक वचप मागुया. फाल्यां नातालाच्या क्रीस येण्याच्या काळार आमी भितर सरतात. ही क्रीस येण्याची तयारी बरे तरेन जावन येवजिल्ल्यो आनी मांडायो कुडीक घातिल्ल्यो कार्यावळी बरे तरेन जावन एकवटान सांगातान वावरून आमकां सगळ्यांक देवाची कृपा मागुया. विमाणी म्हणून तुजेच पासो तुज्या जिवितान उदासलेल्या प्रश्नां तुका असो माग. सायबा थोडो वेळ तुज्या सांगाता ह्या तरणाट्यांनी भावा भयणांनी सुकुल्ल्यांनी सगळ्यांनी सांगला. तुजे लागीं ताणें आपले प्रश्न दूख आपल्या जिवितान भितरल्यो असोगतायो तुका वाडल्यात. वरवाशाक तांची जीण तूं भोग. आमची सगळी मागणी एक करून आमचे कोश उगडून आमचे घराबे आमचो भाव बापाच्या हातान घालुया आनी जेजूचे मागणे सांगातान म्हणुया. आमचे बाबा सुरेशा तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सदां येवं. तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र पिराय सदांनी आनी आमची इश्ट दयाळ उचिता तशें आमची म्हाका पळस आनी आमकां ताणें मारून नाका पूण वायटांतली आमकां आनंद. बापा जेजूच्या येण्याक आमी तयार जाताना ताचेर वरवासो दवरून जिवन आमकां शिकय. आमचो वरवासो सदांच जिवप सांबाळ. ह्या वरवीं आमचें जिवीत सदांच तुका मानवतलें करूं. तुका एक दीस रूबरू पळोवंक आमकां फावो सांग. आमेन. सगळीं आमी दिवी घालुया आनी वरवाशाची आमकां
प्रार्थूया. देवा एकाचे संस्कारांतल्या आमच्या गोष्टापणाचे अभ्यास करून दवरला. तो तुझ्या वासरक्ताच्या पवित्र गुणाची भक्ती करून आणि बघितलं पण असताना तुझे सर्वचं फळ आमकां बघून फावो करून तुझो शियेता निवासो चोयलाय सासनाच्या सासना